आज आमचं काउन्सिलर अमेय चोपडेकर ताजो आज वाढदिवस आणि ताच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान ताणें हांगा एक डेंटल कॅम्प आनी बाकीचे प्रेशर डायबिटीज सगळें हेल्थ चॅकअप करपाचो ताणें एक प्रयत्न केला. हो भाग तुमी पळयशीत जाल्यार हांगा खूब म्हणजे लोअर मिडल क्लास रावता आणि खुबश्या लोकांक आज तुम्ही पळयतात की दुयेंसां इतली वाडल्या की आज मेडिकल ट्रिटमेंट खूब म्हारग आसा. सो आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर. सो त्या आदाराचेर ताणें आपल्या वॉर्डाच्या मनशां खातीर एक मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केला. जेणे करून तांचो प्रेशर कसो आसा नाल्यार डायबिटीज कोणाक आसा की ना नाल्यार कॅन्सराचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट करपाचो ताणें प्रयत्न केला. तशेंच डेवलपमेंट वर्क्सूय हांगा जी म्युन्सिपाल्टींतल्यान पास जाल्ली ताजेय बी आज इनॉग्रेशन तो करता. म्हाका दिसता बरो इनिशिएटीव आनी सगळ्यांनी असो इनिशिएटीव आपल्या वॉर्डान घेवन आपल्या लोकांक सांबाळपाचो एक प्रयत्न करपाक जाय. कित्याक आज मेडिकल ट्रिटमेंट खूब एक्सपेन्सीव जाला. सो आमी सदांच म्हणटा की पयलींच काळजी घेतली आपल्या हेल्थाची बरी त्या खातीर आज हो ताणें कॅम्प ऑर्गनायज केला. सगळ्यात पयलीं हांव आख्खे गोंयकारांक गणेश चतुर्थीचे हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच आयज म्हाजें बर्थडे आसा. हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी म्हाजे वॉर्ड नंबर 89 आयज डेंटल चॅकअप आनी हेल्थ चॅकअप फ्री कॅम्प केल्लो आसा. आनी अशें म्हाका दिसलें की म्हाज्या वॉर्डान जशें आमचे सरान म्हटलें की लो क्वॉलिटी लोक आसा. सो हांगा ब्लड कॅम्प आनी अशें हांगा केन्ना हेल्थ चॅकअप डेंटल चॅकअप केन्ना जावना. सो हांवें चिंतलें की आमच्या वॉर्ड नंबर 18 जे आमचे सगळे जे म्हाजे कार्यकर्ता आहा म्हाजे सपोर्टर आहा तेंचे खातीर हांवें फ्री डेंटल आनी हेल्थ चॅकअप केल्लो आसा. तशेंच म्हाज्या वॉर्डान हांगा आयज डेव्हलपमेंट टेंडर पास जालो आसा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील थ्रू. हो वर्क जावन आसा टोटल 16 लाखाचो. आनी म्हाजे जे 3 एरिया उरला ते एरियान हांव टोटल जशें इम्रान माकाल ते कडेन मागीर संध्या परब ते कडेन 3 एरियान डेव्हलपमेंट जशें टायल्स पेवर्स आनी स्लॅब्स बी हांगा येतले. तशेंच म्हाजे जे वॉर्डान जे मेन जे आसलें की जे ट्रान्सफॉर्मर हांगा आख्ख्या वॉर्डाक एकूच ट्रान्सफॉर्मर आसलो. पयलीं हांगा धाकटी घड आसली कमी घड आसली म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आसलो. सो हांगा लोड दिनासलो. ते खातीर हांवें आमचे हितून इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट घालून आमच्या आमदारान म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी बेगीन तो टेंडर पास करून हाडलो. आनी हांव 4-5 दिसांनी हांगा 200 kVAचो ट्रान्सफॉर्मर हांगा घालपाचो आसा. कित्याक हांगा घरां खूब जाल्लीं आसा आनी लोडींग कमी जाता आसा. तेज्या वांगडा म्हाजे एरियान 2 डार्क स्पॉट आसले. एक हांगा जो प्रेम रावता ते कडेन आनी एक वर्नापल्ली जंक्शन. तो वर्नापल्ली जंक्शनाचो जो आसलो तो डार्क स्पॉट हांवें एक 15 दीस पयलीं तेजें काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी आमचो आमदार येयल्लो ते ओपनिंगेक आनी तो आनी एक आतां बरो ब्युटिफिकेशन डार्क स्पॉट केल्लो आसा. तसोच हांगा सकलच्या एरियान साईनगर फकीर गल्ली हांगा बी एक डार्क स्पॉट आसा. तो बी हांव हांगा क्लियर करून जो गार्बेज एरिया तो हांव वयर शिफ्ट करता आनी हांगा बरे टायल्स पेवर्स घालून बेंचीस घालून करता. तशेंच म्हाज्या वॉर्डान हांगा फाटल्या वाटेक इलेक्ट्रीक पोल्स हांगा नासलेले. सो हांवें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट वचून ते इलेक्ट्रीक पोल्स सुद्दां पास करून घेतले आनी टोटल 15 इलेक्ट्रीक पोल्स पास जाले. तशेंच आनी म्हणजे हा जो हांगा फाटल्यान रस्तो सो हांव आमच्या आमदारा फाटल्यान पडोन जो फाटलो जो रोड आसा ते हांगा काम करून घेता. आनी तशेंच म्हाका आमचो हरी सर आसा तो म्हाका खूब हेल्प करता आनी सदांच तो म्हाज्या फाटीं आसता की म्हाज्या वॉर्डान कितें काम करून घे. म्हाका सांगीत आसता हें काम घाल तें काम घालता. तशें हांव घालता आनी सर म्हाजे सगळें पास करून हाडटा. म्हणून हांव सदांच घालता जाल्यार देव बरें करता की म्हाका तो सदांच म्हाज्या वांगडा आसा. म्हाका खूब हेल्प करता. म्हाज्या वॉर्ड नंबर 18 तो खूब डेवलप करता आनी तशें वास्को सुद्दां तो डेवलप करता.